श्री दाम बाबाले घोडे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनेचो दिंडी महोत्सव जावपाचो आसा। वर्सुकी हांगा थारावीक 25 दिंडी पंगड वांटेकार जातात। दिंडी सांज वेळार 5:30 वरांचेर मडगावच्या हरी मंदिरा कडल्यान सुरू जावन स्टेट बँक ऑफ इंडिया लागसरच्या दामबाब चौकांत सोंपता। ह्या निमतान फातोड्डेच्या वारकऱ्यांचो भोवमान जातलो। दाम बाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशन सांस्कृतिक मंडळ आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेल्या अनेक वर्सां दिंडी महोत्सवा निमित्त मडगावची दिंडी ही आमची सगळ्यांची भूषण। ह्या दिंडी महोत्सवा निमित्त दामबाबाच्या घोड्याच्या वतीन अनेक वर्सां आमी दिंडी स्पर्धा, आकाशकंदील स्पर्धा आणि फ्रूट कार्विंग स्पर्धा आयोजीत करतात। ह्या स्पर्धे भितर सुरवातीक खूबशीं पदकां सहभागी जाताले तो ट्रेंड अजूनय आसा। एक 20-25 पदकां ही सदांच एक्सपेक्टेड आसतात आणि दिंडी स्पर्धा सुरू जातकीच एक माहोल जो मडगांवा भितर जाता तो लोकांक सगळ्यांक आवडटा। दिंडी पदकां बरोबरच आकाशकंदील स्पर्धा आणि आकाशकंदील स्पर्धा ही 2 स्तरांनी आमी घेतात, एक इनोव्हेटिव्ह आणि एक ट्रेडिशनल। ह्या दोन्ही स्पर्धेक वेगवेगळे त्या आकाशकंदीलच्या कॉम्पिटिशना प्रमाणे बक्षिसां असतात। फ्रूट कार्विंग स्पर्धा अनेक स्पर्धा आमी घेतात। ह्या वर्साच्या स्पर्धेचे आकर्षण म्हणजे ह्या 2 इश्कोलां ह्या स्पर्धेक इश्कोलाची पदकां सहभागी जातात। म्हणजे नवे एक जनरेशन जे यंग जनरेशन 7वी, 8वी, 5वी, 6वीचे भुरगे ह्या कॉम्पिटिशना भितर येतात। ही दोन्ही पदकां एक आसतले विवेकानंद विद्यालय बोरी आणि दुसरे आसतले एडगेवार हायस्कूल मडगांव। ह्या पदकां भितर 50, 60, 70 अशे प्रत्येक पदकां भितर वारकरी मेंबर पार्टिसिपेट जातात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्या खेडे गांवांतल्यान ही पदकां हांगा येतात। वार्षिक आमी ह्या पदकाची सोय म्हणून 5,000 रुपया तांकां रेम्युनरेशन दिताले बसीचो खर्च म्हणून। तो खर्च ह्या वर्सा आमचे अध्यक्ष बाब श्री दामू नायक हांच्या निर्णयानुसार 10,000 रुपया आमी ह्या पदकांक दितले। 10,000 दिल्यामुळे तांकां गोंयच्यान खंयच्याय जर ट्रॅव्हल करतात जाल्यार ह्या लोकांक आदार जातलो। गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकर, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर।